मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या लोकांक 8 दिसां भितर न्याय मेळना जाल्यार हांव आत्मदहन करतलो अशी थेट शिटकावणी नागा साधून दिला। बिरेस्तारा सांजे कारापुरा आंदोलन करपी लोकांचे साक्षीत तांणी आपलो निर्णय जाहीर केलो। तुमकां 8 दीस मेळटले आनी 8 दिसां भितर आतांच हांव सरकारा कडेन आतांच न्यूज पावयता। 8 दीस भितर हे शांतादुर्गे सोपूत घेवन सांगता, हो मनीस हे मनशान एक विडो उचललेलो, हे कारापूरकाराक न्याय मेळचो आनी पूर्ण जनता जी आयज रस्त्यार देंवल्यात तांकां न्याय मेळपा खातीर हांव स्वताचें आत्मदहन करतलो। आनी ती तारीख आनी ते खंय करतलो ते सरकारा कडेन मागीर सांगतलो। 8 दीस तुमकां आसात। 8 दीस भितर तुमी हे समज करनात जाल्यार तुमी तयार रावात। नागा साधूचो एक आत्मदहन करतलो, तेजी आख्खे पब्लीश करून करतलो। फक्त टायम सांगचो ना, दीस सांगचो ना, फक्त तुमकां व्हिडिओ लायव्ह पावतले। ते जर समज तुमकां जाय जाल्यार तुमी थंड रावात, नाका जाल्यार ताबडतोब एक कारापूर खातीर आयज रातयां पासून तुमी पावलो उचयलात। ही तुमकां शेवटची मागेली एक चेतावणी आसा। हांवें ते नागा साधू सुद्दां हांगा आपोवपाक कारण इतलेंच, तांकांय कळपा ते दीस सुद्दां हांव एनावन्स करतलो। म्हाका आडोवपी कोण ना, म्हाज्या फाटल्यान फुडल्यान कोण ना। हांव स्वता पिंड करून दिल्ले आसा, हांव स्वता मेल्लो मनीस। म्हाका म्हाज्या जिवनाक फरक पडना, म्हाका फरक पडटा हे लोकांचो। आनी हे जे लोक बसल्यात ते आयज रस्त्यार वचून लोकां खातीर झगडटात, त्यांचो फरक पडटा। तुमकां पडना जाल्यार तुमी तयारीन रावात, फक्त तारीख आनी टायम मेळटलो। तुमकां कापसात आसा तुमी हाडेयात। ते त्यांचे खूप विचार करून त्यांच्यानी डिसिजन घेतलेले असा आणि जे स्पिरिच्युअली पुढे गेलेले असा मनीस, त्यांच्या हितून हांव मदीं इंटरफियर करचो ना त्यांच्या डिसिजनान। पण खंय तरी जे हिंदू धर्म करून बीजेपी सरकार फुडें सरलेले आसा, त्यांच्यानी खंय तरी हे हिंदू धर्माक खंय तरी ठोस म्हणटा पळय खंय तरी डॅमेज करपाक सुरू केले आसा। ते फक्त ग्रीड म्हणटा पयशाच्या ग्रीडा फावटी लागलेले आसा, पयशाची हवस तांकां इतली लागलेली आसा। ती आपल्या जमनीची जी आपली आवय कशी जी आसता जमीन, तेजेर लक्ष ना तेंचे। तिजो तो कुडके करून खायत रावलो तिका। खंय तरी ह्या आवयक आमकां वाचोवंक जाय।